Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंवराक सांग. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान भरोन तुवें म्हळें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेलाहून अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या ठेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी हे ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदीकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव भोसडायतले. ते तुका एके खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मरणां मरतलोय. तरी तुजो जीव काडतल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या खुन्याच्या चोपक्यांत सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासलोल्या भाशेन पोरक्यांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पोर देव. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूड करतों. मनशां मदलो तांचो उगडास हांव निगूट काडून उडयतों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोव नये. आमच्या बळान जैत व्हेलें. सर्वेस्पोराचें आंतू कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें, निर्बुद्धी, जाणवाय नासलोलें. जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000 पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खोडपान तांकां विकून दिलीं. सर्वेस्पोरान तांकां सोडून दिलीं. देखूनच अशें जालें. जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचे निर्मण घोडघोडीत येता.
कारण सर्वेस्पोर आपले पोरजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. होय, आनीक एक सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शीस थोटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशां कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां ओ शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं मनीस देव न्हय, तरी देवा सारको समजवताय. नियाळाक आधार. आपणाच्या जातीच्या आनी भाटांच्या व्हडपणान जियेतलो भाटकार ताचीं कामदारां चुकल्यार सारकें काम कर, नातर गेट आवट असलीं गोरवाचीं उतरां उलयतालो. इगोर्जेक तेंकोन घर आसलें, पूण मिसाक केन्नाच वचो नासलो. पाद्री असले तसले फामिलीचे म्हूण खोडी काडटालो. एका दिसा दुयेंत जावन दोतोरागेर गेलो. दोतोरान तपासल्या उपरांत कॅन्सर लास्ट स्टेज म्हूण सांगतोच भियोवन इगोर्जेंत पाद्रीक मेळ्ळो. आपले पिडेची खबर सांगून फादर म्हजे पासत माग म्हूण लाळेवंक लागलो. तिराच्या कुंवरान आपले जाणवायेन भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्ली
हाका लागून तो गोरवान भरून आपणावून व्हड कोण ना, देव पासून ना अशें तो म्हणटालो. देखून सर्वेस्पोर एजेकिएल प्रवाद्याक तांचेशी धाडून ताच्या गोरवाक लागून पोरक्यांच्या हातांत ताची गिरेस्तकाय वेतोली आनी तांच्या हातांनी तो मरतलो म्हूण सांगून धाडटा. शुभवर्तमानान सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान गिरेस्त मनशाक स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण तें जेजू दाखोवन दिता. ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत पोलके गिरेस्तकाये फाटल्यान पिशीं जाल्ल्यांक आयचो जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. समाजांत घडटात त्यो घडण्यो आमी पळयल्यार आमचें खाशेलें कांयच ना. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.